बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. जेजू ख्रिस्त थंय मगाच्या भाऊ भयणीनो, देवान आमकां परत एक वर्तो अवकाश दिला. आमी भगवंत आपत्यांत आसाव. आज आमी भगवंत आपत्याच्या मंगळाराची लितुर्जी संभ्रमताव. तर आज ह्या लितुर्जे मुखांतर जेजू आमकां सांगता आमी देवाच्या कुशेक कालपी मान घाली जाय आनी देवाच्या कुशे प्रकार आमी जिये म्हणून. तर आमकां कळीत आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या बवरी आतंकाचें वातावरण आसा. कोरोना व्हायरसा मुखांतर सगळ्या संवसारांत एक आतंक आनी अभद्रती उपसल्या. ह्या पासून आमी त्या धन्या देवा लागीं मागया आनी सर आमच्या भाव भयणींक राख आनी सांबाळ सोम्या म्हणून त्या सोम्या लागीं आमी प्रार्थुया. ह्या मिसाच्या बलिदानां आमी भागीदार जाता आसतना आमी सदांच त्या देवाक ऋणी जावया, कित्याक देवान आमकां हो अवकाश फावो केला. तर हे मीस ह्याच्या मुखांतर भागीदार जावच्या सोमेस्तां पासून आमी मागया. सभारांनी तांचे पासून मागोवंक विनंती केल्या. तांचे पासून आनी प्रत्येक जाण कोरोना पिडीत वरवीं कश्ट भोगतल्या सोमेस्तां पासून आमी ह्या घडये मागया. आतां ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो त्या रिती प्रमाणे आमी वांटो घेवच्याक आमच्या अंतस्करणाची आमी जडती करया. आमी ना फावो आसाव. जेजू पवित्र जावन आसा, ताका आमी सेवंक ना फावो. त्या पासून देवाचें भक्षण आमी मागया. आमच्या अंतस्करणाची जडती करून आमच्या सरपातकां पासून पश्चातापया आनी बापाचें भक्षण आमी ह्या घडये मागया. आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेव सदांच आमकां मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista
सर पदवीधरा आनी सशनाच्या देवा, जेजूच्या कष्टा मरणाचो संभ्रम पवत्या मनान करून तुझे बगसणे आमी सोडूंक फावो. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकातले वाचप. द्वीपनो म्हजें आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मचे आदीं सरस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुशव्यांतावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड दारीचे तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सवळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायेला, तूं म्हजो सेवाक. तुजे विदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निरपळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करशिली. तरी म्हजो न्याय सरस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातान म्हजें इनाम. पूण हातान सर्वेस्पर उलयला. जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सडवण पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सुम्या. मुझे तोंड तुझी सडवण परगडतले सोम्या. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदेंच फटवून पडोंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मनसबदार देखून म्हाका सडोवन बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें थाराण कर. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सुम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें कडाप, म्हजें भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजो जीव वाटोवचें खोटें. कित्याक तूं एकलोच म्हजें कडाप आनी म्हजें खोटें न्हय. देवा, म्हज्या नुस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निबार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सुम्या. तूं दनिया म्हजो एकलोच बरवसो. म्हजे तरणे प्रायर्तावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशीनतावन तूंच म्हाका चलयणार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सुम्या. कशें वर्णू म्हूण म्हाका कळना, तरी म्हजें वण तुजें नितीवंतपण. म्हणजे तुजे सडवणेचें कृत्यान दिसभर गजयत आसतलें. देवा, म्हजे भुरगे प्रायर्तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजी आश्चर्यां वर्णनत आसा. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतले सोम्या. उद्गार.
देवान तुका आमच्या राया तूं काल चलोय बापाक बोळ्ळे शेळये परी तुका वेलो कुर्सार जोडच्याक. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुका सौम्या. इतलें सांगून जेजून आपल्या भितरच कळवळोन म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमच्या भितरलो एकलो म्हाका विस्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयांत जेजून अशें म्हळें म्हूण कळनासतना सीस एकामेका पळोवंक लागले. तांच्या सिसां मदलो एकलो जेजूक चड मोग असो ताच्या बगलेकच तेंकोन बसलेलो. कोणा विशयान तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमांव पेद्रोन ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या सिसान आपली तकली जेजूच्या अर्द्या कुशीन बघून, सोम्या तो कोण म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तोच तो म्हणून जेजून एका उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कोरियोताच्या पुता जुदासाक तो दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तवळ जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासो तशें म्हळें म्हूण जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जाय म्हणून थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरून गेलो. तवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवे देवाकय महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात. पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां, हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रोन ताचे लागीं विचारलें, सोम्या तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रोन ताका विचारलें, कित्याक सोम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासत जीव दिवंक हांव तयार आसा. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय मो? सतस हांव तुका सांगतां, कोंब्यान 7 घालच्या आदीं 3 फावटी तूं म्हाका ना करतलोय. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमच्यो वांटो न्हय म्हणटा धाडबारांचो सर्वेस्पर. जेजू क्रिस्त थंय मगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमच्या जिविताक एक निर्मळे
रुपेत केला, एक योजन रुपेत केला आणि तो ते योजन कार्यगत करूनच आसा. आमी आमच्या जल्मल्ल्या वेळा घडये तावन मरणाच्या घडये पर्यंत हे योजन तो सदांच कार्यगत करता. आमी केवळ ताच्या योजनाक कल्ती मानगली जाय आणि त्या बापाची खुशी आमी सदांच करूंक जाय. पयल्या वचपांत आमी आयकलें, इसाया प्रवादीन आमकां सांगलें, हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच देवान म्हाका विंचलो, कित्याक ताचो सेवाक जावंक म्हाका ताणें विंचलो आनी म्हाका ताणें अभिषेक केलो. देवाची महिमा परगट करच्या खातीर, ताची बरी खबर लोकांक परगट करच्या खातीर देवान म्हाका विंचलो. हांगासर इसाया प्रवादी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयान, देवाच्या सेवाका विशयांत उल्लेख करता. वंजेलांत आमी परत पळयता, मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू तो देवाचो सेवाक जावन जियेलो. देवाचो पूत तो जाल्लो तरी मनशा सैमान तो आवरात जाल्लो आनी बापाच्या कुशेक खालती मान घालून तो जियेलो. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां हेंच करूंक आपोवणें दिता. वंजेलांत आमी आयकल्लें, जेजूचे ते 11 जेवण शिसा सांगता आनी ताचे मोगाचे शिस ताच्या बोवारी थंयसर आसले आनी जेजू कळीत आसलें, येस म्हज्या मोगाचे शिस एकलो म्हाका नेगार करता, विकृत करता आनी म्हजे तावन पळापळ घेतात. म्हाका एकसरो सांगतात, त्या कळवळे ओळवळेचें मरण हांवें एकल्यानच सोसी जाय म्हणून जेजू कळीत आसलें. तरी पूण तो थंयसर निराश जायना, कित्याक बापान ताका दिल्लें मिसांव हें. त्याच पासून जेजू थंयसर आपलें मरण आपल्या दिश्टी मुखार दवरता आनी त्या मरणा कुशीन तो वचोन आसा. मरण म्हणटा आसतना आमकां सगळ्यांक बेभिरांत. थंय जर तर मारेकार पिडे वरवीं ह्या ओळवळ्या कळवळ्याचें मरण जाल्यार ताचे तावन आमी फळाफळ घेवंक आमी केदाळाय प्रयत्न करता. ह्या मार्चाच्या 20 तारखेर दिल्लींतल्या तिहार जैलांत कितें घडलें तें सगळ्यांक आमकां कळीत आसा. 14 जाणांक त्या पांथ्यार फाशी जाली, तांचो जीव गेलो. पूण हे मरण तांकां येता म्हणून तांकांय कळीत आसलें. निरंतर 7 वर्सां ह्या मरणांतावन पयस रावंक तांणी प्रयत्न केलें. 11च्या घडये पर्यंत त्या दिसा 3.5 वरार पांथ्यार सुप्रीम कोर्टाच्या जड्जा लागीं परत तांणी विनंती केली, ती ताणें निराकरीत केली. आनी अशें मोगाच्या भाव भयणीनो, जें कितें तांच्या जिविताक फावो जाल्लें तेंच तांकां मेळ्ळें, अशें तांकां मरणाची शिक्षा फावो जाली. जेजूक आपलें मरण कितें म्हणून कळीत आसलें. खंयच्या कश्टाचें मरण आपूण मरोंक येता म्हणून कळीत आसलें. वळवळ्ळे कळवळ्ळे ते कश्ट, ते अक्षरपण, त्याच पासून त्या गेत्सेमनी मळ्यांत हे 6 जाणां जावन तो त्या मनशा सैमंत आवरात जावन त्या बापा लागीं मागता, बापा तुजी खुशी वय थर, ही काल्स म्हजे तावन पयस कर, पूण जावं तुजी खुशी न्हय म्हजी खुशी. अशें मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू बापाच्या कुशेक संपूर्ण रितीन खालती मान घालता आनी जें कितें देवान ताच्या जिवितांत योजीत केल्लें तें योजन परिपूर्णतेक येवंक तो ताचो सहकार दिता. तर आज आमकांय तो जेजू हेंच आपोवणें दिता. आमच्या बोवारी आज आतंकाची ह्या भयानक वातावरण आसा. कोरोना पिरियडे वरवीं 7 जाण कश्ट जातात, 7 जाण मरण पावल्यात. सगळ्या संवसारांत बेभिरांतचें वातावरण आज मोगाच्या भाव भयणीनो आवरत जालां. तरी पूण जेजू सांगता, भिये नाका म्हज्या बाळा, हांव तुज्या सांगाता आसां.
कुडीचो जीव काडच्या पासून तुम्ही भिये नाकात. बगार कूड आनी आत्मो नाश करूंक अधिकार आसा त्या सर्गींच्या बापाक तुम्ही भियेया आनी तो तुमची रखवल जावन आसा. तर मगाच्या भाऊ भयणीनो, जें कितें देवान आमच्या जिवितांत रुपीत केलां, भविष्या प्रस्तुत परिस्थिती ताणें आमकां दिल्लें एक वरदान म्हणून आमी स्वीकार करया. जेजू, तुवें धरिल्ली ती वाट आमची वाट जावं दी. तुज्या कुर्साच्या वाटेन आमी चलोन त्या कालवरीच्या पर्वतार आमी पावोन बापाक वर्णूंक आनी बापाची खुशी आमच्या जिवितांत जारी करूंक तूं तुजी कृपा दी म्हणून त्या जेजू लागीं आमी मागया. तो जेजू ह्या पवित्र बलिदाना मुखांतर आज आमकां पावो जाता. आमचे सर कश्ट अनवर तो जाणा आसा, ते सर्व तो त्या बापाक समर्पण दिता ह्या बलिदाना मुखांतर. तर जेजू सांगता, एक जावन आमी हें बलिदान वेडयता आसतना कोरोना अवघडा वरवीं कश्टांच्या सर्वां बसत प्रत्येक जावन आमच्या सर्व भाव भयणी बसत आमी मागया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां बसत आमी मागया. आनी अशें हें आमचेर आयिल्लें कर्ग देवाच्या कुशे प्रमाणे बेगीन पयस वचूं आनी सदांच आमी भगवंत ह्या हप्त्यांत जेजू सांगता थोडो वेळ करचो न्हू, आमी त्या देवा सांगता एक जावंक गरजेची कृपा तोच सर्गींचो बाप आमकां फावो करून दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. तुका परते कोणाचो तुको बाबा स्वीकार ये बाबा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी नेमीक आमच्या नकेस्पतीचे देवा सरेस्पर मानून घे. दयाळ बापा, तुझ्या कुटुंबाच्या बलिदानाचे तुझी काकुळतीची दिश्ट घाल. कष्ट सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडे गुटा रुपान आमी आतां येवकोट हो येवकोट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हणून मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी सासणाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे
भोव पवित्र दीस लागी पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणे जैत वेले आनी आमचे तारण केले. ही वर्ती घडितां सडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवतांचो सगलो दळबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखणता सरगार. ताच्या वखणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वीस करतो. सगळी संसार भला तुझ्या वैभवान. ओम सगळी तुका बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. पेस परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णे कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. पवर्त सुगुट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्रत्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आखे पृथ्वीचेर विस्तारिल्ले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भगियन बापा, जेराल्डेस आमचो गोडी बापा आनी सगळ्या इज्जती वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पण जिवंतपणाचो भरोसो धरून सरिल्ल्या सर आमच्या मगाच्या भाव भयणींची तूं काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन अंतरिल्ल्या सोमेस्तांक माय पासान तुजें परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कारमरी देवाचे माये संगती, भगवंत जुजेचो पती, भगवंत धर्मतो आनी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बराबर सांत फ्रांसीस आसीस, सांत क्लॅर, सांत पाद्रे पियो, सांत आंतोनांच्या बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेधार बापा, सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. बापाची खुशी करूंक जेजून आमकां वाट दाखयल्या. जशें ताणें त्या बापाची खुशी केली तशें आमी त्या बापाच्या खुशये प्रमाणे जिवंक जेजू आमकां शिकयता. तर ताणें शिकयलें मागणें आज भक्तीन परत त्या बापा मुखार दवरून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची बदकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे वाग आनी आमच्या सळुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सरा कंदांतली वाटय. कित्या रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक तुजी शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शेळी ये, संसाराचे काढते रे, आमची काकूत कर. देवाची शेळी ये, संसाराची काढते रे, आमची काकूत कर. देवाची शेळी ये, संसाराचे पाप काढते रे, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणांत वांटेली जावची आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हाजीर आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर वस्तुप्रा चड तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू,
ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगोन धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे थावन केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, आमच्या आत्मेक उदार पोषणाक तूं आमकां जेजूचे मांस आनी रगत दिताय. हे सडूणेचे दिणे घेवन आतां आमी ददोशी जाल्या. ताचे वरवीं सर्गार तुज्या सश्णेक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हणून मागता. तुझ्या पुता जेजू वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांत समाधानान तुमकां धाडटा. देवा